7 नोव्हेंबर 1875 या दिसा पंडित बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हाणें हे गीत जे आसा ते बरयलें आणि आमच्या या पुराय देशा खातीर एक समर्पित वृत्ती आणि त्याच बरोबर एक आंगार कांटो हाडपी अशें उर्जावंत अशें तें एक गीत सादरीकरण जालें. हें गीत फुडें 1896 सालांत रवींद्रनाथ टागोर हांच्यांनी पयले फावटी जेन्ना म्हटलें त्या दिसा पासून आतां पर्यंत हें गीत एक स्वराज्याची एक नांदी, सगळ्या खातीर आंगार कांटो उबो रावपी आनी ताचे बोल हे स्वातंत्र्य लढ्याक उर्बा दिवपी ठरले. ह्या गीताक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हांणी योग्य असो मान दिलो 1950 वर्सा. 1950 सालांत ताका म्हणजे मान्यता दिली आणि तें गीत हे आमचे सगळ्यांचे हे राष्ट्राक उद्देशून केल्लें आनी त्याच बरोबर सगळे जनते खातीर उर्बा दिवपी गीत हें ठरलें आनी आयज पर्यंत ताचो प्रवास हो सगळ्यांक खबर आसा. हें गीत फक्त बारीक गीत न्ही, बेंगालाचें पार्टिशन जावपाचें त्या वेळाच्या मार्चिंगाच्या वेळाचेर आसतलें किंवा त्या वेळाचेर लाला लजपतराय सुभाषचंद्र बोस हांच्यांनी तें केल्ले लढ्याचें सॉंग आसतलें. वंदे मातरम हो खाली शब्द नाशिल्लो. वंदे मातरम हो शब्द म्हटल्यार एक उर्जा आशिल्ली. वंदे मातरम ह्या शब्दांत भितर एक येदी व्हडली ताकद आशिल्ली की वेगवेगळ्या स्तरावयले जात धर्म आनी सगळे कांय पळयनासतना सगळे लोक जे आसा ते एकठांय ह्या शब्दा फाटल्यान आयले आनी हे गिताक अजरामर केले. हे गिताचे बोल इतले सुंदर आशिल्ले की ह्या भारत मातेक म्हणजे आमच्या ह्या राष्ट्राक उद्देशून करतना त्या हातून भितर ताका देवाचें त्याच बरोबर निसर्गाचें आनी भौगोलीक सगळे हाचें वर्णन करतना एक मूर्त स्वरूप दिलें आनी तेंच गीत म्हणजे अनेक जाणांनी हें गायत 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 ते हुतात्मे जाले आनी हे स्वातंत्र्य लढ्याचो ह्यो लढो इतलो यशस्वी केलो आनी आयज आमी हे बरे दीस पळयतात त्या लोकशायेक आमी आयज सगळे कडेन लोकशाय. त्या गिताची परवड करपी कमी नाशिल्ले. काँग्रेसीन त्या गिताची परवडय केलीच. 1923 ह्या हांगा पालिपळा जेन्ना काँग्रेसचें जेन्ना अधिवेशन आशिल्लें त्या वेळाचेर पंडित पालुस्कर हे जेन्ना ते गीत गावपाक जर केल्ले तेन्ना तांच्यांनी आक्षेपीत घेतलो आनी त्या वेळाचेर ते गिताक त्या वेळाचेरच त्या गितान खंयचे इस्लाम धर्माचे विरुद्ध आसा अशें कितें तांचो तो नारो लायलो आनी ही काँग्रेसची ती नीती त्या वेळार आशिल्ली म्हणजे धर्माचेर लोकांक सायडीन करप फूट घालप ती आतां पर्यंत चालू आसा. 1937 परत जेन्ना काँग्रेसचें जेन्ना कन्व्हेन्शन परत जाल्लें आसा त्या वेळाचेर सुद्दां काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या हातूंत भितर मुस्लीम लिगाचे लिडरांनी ताजे तेन्नाय बी ताजेर ओपोज केली. पण हे त्या वेळाचेर जाल्ली गजाल आयज सुद्दां सोंपुना. ह्या हालीं 2017 सुद्दां ज्या वेळाचेर आमचे पंतप्रधानांनी किंवा आमच्या सरकारान सगळे कडेन ह्या गिताचें गुंजन जावचें ह्या खातीर प्रयत्न केलो त्या वेळाचेर ओवैसी ताणें ताचेर आक्षेप घेतलो आनी तें गांवचे न्ही हाचेर प्रयत्न केलो. तेलंगणा सरकारांनी तें थांबयलें. अशें एकच जाग्याचेर न्ही जाल्यार असंख्य अशे काँग्रेसचे वेळाचेर ह्या गिता खातीर ताचे कश्यो भंयो करपाक जाय ह्यो ते त्या वेळाचेर करताले ते आतां पर्यंत करपाक लागले. 2019 मध्य प्रदेशाक सुद्दां त्या गव्हर्मेंटान हें गीत जें आसा तें गांवचे न्ही हाच्या खातीर त्या वेळाचेर काँग्रेसीच्या सरकारान तेन्ना रेस्ट्रिक्शन घालून तेन्ना बॅन केलें. हें गिताक 150 वर्सां संपूर्ण भारतच न्हय तर आमचे जे जे कोण सगळे देशप्रेमी आसात ते जगातले ज्या ज्या जाग्याचेर आसात थंय ह्या गिताचे फाल्यां हें गुंजन करतले आनी सामुहीक रित्या ताचे पठणय करतले आनी परत एकदां ती उर्बा तीच जीत तोच नेट घेवन भारत मातेच्या हातून भितर ते वंदे मातरमाचो नारो आसपाक फाल्यां संबंद राष्ट्रभर भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश म्हणूनय बी फाल्यां 11 वरांचेर ताचे पयलीं 10 वरांचेर पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी हांच्या राष्ट्राक उद्देशून वंदे मातरमाच्या गिताच्या संदर्भान मार्गदर्शनी जातलें आनी त्या ह्या गिताक परत एकदां उजाळो दिवपाक गेले वतले आनी ते आमी फाल्यां आमच्या हांगा प्रदेश कार्यालयान सकयल हें वंदे मातरम 11 वरांचेर आमच्या हांगा तशेंच तुमकां सगळ्यांक आपयता सगळ्यांक ते पळोवचे अनेक कार्यकर्ते
गोंयांत 150 ठिकाणाचेर कार्यक्रम जातले. सरकाराचे वटेच्यान जे कार्यक्रम आसात ते सरकाराचे डॉक्टर प्रमोद सावंत याच्या फुडारपणा खाल वेगवेगळ्या जाग्यांनी जावपाचे आसात तेही जातले. सरकारी स्कुलांनी, कॉलेजांनी, त्याच बरोबर ताची सेमिनारां, ताजे रील्स जातले, रील्स काडपाचे किंवा तांचे पेंटींग, एसे कॉम्पिटिशन, त्या गिताचो इतिहास, त्या गिताच्या संदर्भांतल्यान कितें आसली म्हायती लोकां फुडें हाडपा खातीर एक प्रयत्न आसा हो भारतीय जनता पार्टीचे तर्फे केलो वतलो. नॉर्थाक फाल्यां त्याच वेळाचेर 11 वरांचेरच म्हापसा भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयाच्या सकयल म्हणजे कार्यालयान भितर न्ही तर बाकीचो पार्टिसिपंट आसचो, लोकांचें पार्टिसिपेशन आसचें म्हणून. आनी दक्षिणेक भारतीय जनता पार्टीचें कार्यालय मडगांव, थंय ह्या कार्यक्रमाक हे जातले. ह्या गिताच्या संदर्भातले आपले दक्षिण गोंयांत जे आसा ते वंदे मातरमाच्या संदर्भान ताचो इतिहास हाचे कथन नरेन सावयकर हे करतले. तर नॉर्थाक गोविंद पर्वतकर हे ह्या गिताच्या संदर्भांतल्यान म्हायती दितले की येणाऱ्या पिळगेक, येणाऱ्या भुरग्यांक जांकां कोणाक खबर ना तांकां ह्या गिताचो इतिहास कळपाक जाय असो हो कार्यक्रम सगळे कडेन वतलो. हांगाय बीन ह्या गिताचो प्रेक्षेपण जातलें. आनी त्याच बरोबर म्हटले गेले वतले सगळ्यांचे सामुहीक रित्या जातले. तेन्ना तुमकांय मनकाळजांतल्यान एक विनवणी की तुमी सगळ्यांनी येवन ह्या वंदे मातरमाच्या गिताच्या 150 वर्साच्या उत्सवांक भितर सगळ्यांनी सहभागी जावचे. दुसरें बिरसा मुंडाची जयंती भारतीय जनता पार्टीच्या हातूंत भितर जनजाती गौरव दिवस हो जो आसा तो 15 नोव्हेंबराक जातलो. त्या संदर्भांतल्यान पत्रकार परिशद आमचे नेते आनी बाकीचे बाब रमेश तवडकर, त्याच बरोबर आमचे गांवकर, बाबू कवळेकर आनी ही जी टीम जी आसा मोहन गांवकर, गणेश गांवकर हे सगळे मिळून त्या हाजो गोंयभर ताजो जो रॅली आसतली, त्याच बरोबर ते वेगवेगळे कार्यक्रम आसात ते तुमचे कडेन ऑलरेडी ते नेते म्हणून ताचे कन्व्हिनर म्हणून तुमचे कडेन म्हायती पावयल्ली आसा. दुसरें युनिटी रन फॉर युनिटी ऑलरेडी जाल्ली आसा. सरदार वल्लभभाई पटेल हांचे लोहपुरुश हांचे काम आनी त्याच बरोबर तांणी देशाक एकठांय हाडपा खातीर केल्ले सगळे प्रयत्न हो इतिहास सगळ्यांक खबर आसा. तोय आमी तुमचे कडेन सगळे कडेन पावयला. आनी एक गजाल म्हटल्यार ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या संदर्भांतल्यान काल आमची बैठकी जाली आनी त्या बैठकीन सगळ्या कार्यकर्त्यांक आनी व्यवस्थीत आमी मार्गदर्शन दिलें. आमकां एक मार्गदर्शन दिवपाक आमचे पार्टीचे तामिळनाडूचे उपाध्यक्ष अन्नामलाई आमचे बरोबर हजर आशिल्ले. आनी त्याच बरोबर गोंयांत जे सरकाराच्या वतीन चलिल्लें स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन जे आसा त्या संदर्भात ते BLO आसतले, ताचे नंतर BLE आसतले, BLE2 आसतले आनी सगळ्यांनी तांकां सहकार्य करून हे जो 100 दिवसांचो जो कार्यक्रम आसा तो कार्यक्रम 4 नोव्हेंबरांतल्यान सुरू जाला तो 4 डिसेंबर पर्यंत 1 म्हयने जे इनोव्हेशन चलता तातूंत भितर सहभागी जावपाचें आव्हानूय बीन केलें. आनी त्याच बरोबर ताजो इतिहास म्हणजे 2002 जे जाल्लें इनोव्हेशन ताजे नंतर 23 वर्सां परत खंय जावं नाशिल्लें तें आतां जाता 2003च्या नंतर तें 20-22 वर्सांनी जाता. तेन्ना हातूंतल्यान भितर डबल वोटर्स आसतले, तातूंतल्यान बोगस वोटर्स आसतले, तातूंतल्यान चेंज ऑफ एड्रेस आसतले, तातूंतल्यान आनीक कितें आसतलें, अश्यो अनेक गजाली आसात. त्यो गजाल्यो सरकार पर्यंत पावून त्या एक निवळ असो हें करप रोल आनी तातूंतल्यान पारदर्शक आनी बरें हातूंत भितर सरकार जे लोकां कडेन वचपा खातीर जाय त्या ताजो प्रयत्न आसा तो कालच्या बैठकीन भितर आमी तांच्या आमच्या मार्गदर्शन आशिल्लें. त्याच बरोबर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी येणाऱ्या जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शना खातीर आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमी पूर्ण तयारीशी फुडें सरचे आनी त्या खातीर कार्यकर्त्यांचें मनोबल वाडोवपाक आनी त्याच बरोबर लोकां कडेन वचून सक्सेसफुली मोठे पर्संटेजीन भितर लोकांचो टर्नआउट जावचो, फुटफॉल जावचो आनी जेणे करून लोकशाहीचो जो आमचो विश्वास आसा तातूंतल्यान भितर ह्यो निवडणुको वेवस्थीतपणे पार पाडपाचो प्रयत्न आशिल्लो तो आमी कालच्या बैठकीन सांगलो. आनी म्हणून तुमकां सगळ्या पत्रकारांच्या मार्फत सगळ्या गोंयकारांक हांव आवाहन करता, विनंती बी करता की फाल्यांच्या ह्या
वंदे मातरम कार्यक्रमांनी तुमचोय बी सहभाग आसचो आनी तशेंच प्रत्येकाच्या हातून भितर जे आपले रोल्स जे आसात आपली नांवां आसा एन्युमरेट जावपाची आसा त्या रोलान भितर सहभागी करतना स्पेशली इंटेन्सिव डिव्हिजनान बीन सहभागी जावन आमचे सरकारी अधिकाऱ्यांक कॉपरेशन सहकार्य करचें देव बरें. सीएमान मार्गदर्शन करपी बाबत तुमची आता उमेदवार बी केन्ना डिक्लेअर जातले? सरकाराची प्रक्रिया ती आसा म्हणजे तांचे ज्या वेळाचेर रिजर्वेशनाचे आसतले जे इलेक्शन कमिशन स्टेट इलेक्शन कमिशन आपलो हे रोल तयार करतले आमचो वार्डाचे रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्वेशन ताजे नंतर सगळी प्रक्रिया थोडे उमेदवार आहेत ते इच्छुक थोडे उमेदवार आहेत ते स्वतःच हांव बीजेपीचो कॅन्डिडेट म्हणून जाहीर करीत. बरी गजाल कारण भारतीय जनता पार्टीचो हांव कॅन्डिडेट म्हणपाक प्रत्येक जाण आतूर आसा हाज्या अर्थ तांकां भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास आसा. कित्याक खूब जाण भारतीय जनता पार्टीची तिकेट सोदतात तर फक्त भारतीय जनता पार्टीची दुसरे कित्याक सोदना मागीर मेळोन जाता की मागीर दुसरें सोदता ती गजाल वेगळी. बट अदरवायज भारतीय जनता पार्टी जे डबल इंजिनचे सरकार जे आमी म्हणटा माननीय नरेंद्र मोदीची त्याच बरोबर गोंयांत डॉक्टर प्रमोद सावंत हाच्या फुडारपणा खाला व्यवस्थीत चलता. लोकां कडेन ज्यो कितें येवजणी सरकारान केंद्र सरकारान केल्ल्यो आसा त्यो व्यवस्थीतपणे पावता. इच्छुक वाटता बंडखोरी जावची ना प्रत्येक ठिकाणी 2-2-3 सांगता. एक आमची प्रक्रिया आसा आनी आमची एक शिस्ती बीन आसा त्या शिस्तीक अनुसरून आमी जे आतां इतली वर्सां पर्यंत जे अनुभव आसा तातूंत तुमी पळयला त्या हातूंत भितर तो व्यवस्थीतपणे प्रश्न सुटावो जाता. सगळ्यांक देव बरें करूं. हय हय आनी बाकीचे वेगवेगळ्या जाग्यांनी जातले हांव सगळे लिस्ट दितलो जातले तांचो टायमींग वेगळो आसता. एक अशें फुडें मरे लायव म्हणना मरे एक